उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून उसगांव गांवकरवाडा वाठारांतलो रस्तो फाटल्या 13 दिसां पयलीं नेमिल्लो। देखून हो रस्तो येरादारी खातीर बंद आशिल्लो। सध्या ह्या रस्त्याचे दुरुस्तीचें काम परतून सुरू केलां। आमी उसगांव गांवकरवाडा हांगा आसा, जे जाग्यार 13 दीस पयलीं हांगा रस्तो खचलेलो आनी जे आर्क आहले सबंद पोंदा बसलेलें, आज ते आर्क दुरुस्त केले आनी एक सायडीच्यान जो लॅन आसा, एक सायडीच्यान रस्तो ओपन केला आनी दुसरे सायडीच्यान काम चालू आसा। सकयल पायप व्हडली पायप घातले आनी पायप घालून ताका फिलिंग चालू आसा सद्याक। आनी जवळ जवळ आज एक लॅन सोडल्या कारणान 13 दिसांनी हो रस्तो चालू केल्लो आसा। संबंदीत खाती जी आसा ते काम करता, पूण हे पुला वयल्यान हे आर्का वयल्यान हेवी ट्रक जी आसा, अवजड वाहनांक बंदी आसा, तेन्ना लोकल जी आसा हे आमचे 4 चाकी आनी बाकीच्यो ज्यो गाडयो तांकां हांगा हे पुला वयल्यान वचपाक मेळटा, पूण हेवी व्हेकल्स जी आसा तांकां बंदी घातलेली आसा। आनी हो जो रस्तो आसा 13 दिसांनी लोकांक हे रोडाचो वापर करपाक मेळटलो। उसगांव मार्गे टू वाळपय वचपाक आनी जावं बोर्डा वचपाक हो रोड आतां चालू जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांव गांवकरवाडा वयल्यान एकनाथ।